दुसरे वर्स हांगासर हांव हाजीर रावता. लास्ट इयर म्हाका दिसता हांगासरल्यानूच स्टार्ट जाल्ली इलेक्शन कॅम्पेन म्हणटा पळय. म्हाका पिलेन सिटीजन फोरम आनी तेजे वांगडी ते फ्रेंड्स म्हणजे पिलेंचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका धीर दिलो. जयेश बाबू तूं फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसा. हो आमी श्रीगणेश करुया. ह्या दांडियाची स्पर्धा आमी करता. तेजो तुका केन्ना आमी कोण पॉलिटिकल मनीस केन्ना चीफ गेस्ट म्हणून हाडूंक ना. आमी तुका पॉलिटिकल म्हणून एक फ्रेंड म्हणून तुका हांगासर हाडटा आनी म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिलो. आनी त्या प्लॅटफॉर्माक लागून म्हाका सांगपाक दिसता की आयज हो दीस पळयता एक मिनिस्टर म्हणून गोंय राज्याचो हांव काम करता. त्या आयच्या कारकिर्दीन सुद्दां तेंचो म्हाका खूब आदार आसा, खूब सपोर्ट आसा, एक मोरल सपोर्ट आसा. कितें आसल्यार म्हाका तांकां उलो मारपाक हांव कसलीच फ्रिडम मनाक धरिना. तांकां खंयच्या हितून परिस्थितींत उलो मारता तशेंच तांकांय हांव सांगूंक सोदता की तुमचे कितें डिफिकल्टी जर आसात, तुमचे कसले प्रश्न जर आसात ते म्हाज्या फुड्यान घेवन येवचे. दांडिया खरें म्हणल्यार आयज पावस ना, पण दर वर्सा दांडिया पावसांत जाता हांगासर. मातसो वेळ तेजो हांगा साकारनीक पुसचें पडटा. तर म्हाजो प्रयत्न आसतलो, हांवें कमिटी कडेन उलोवन दाखयल्लो आसा की हांगासर फुडलो टर्म एटलिस्ट नेक्स्ट टर्म एक मंडप जावचो. आनी ते मंडप करपाक म्हाका एक डिपार्टमेंट दिल्लें आसा RDA, तेच्या अंतर्गत हो मंडप तयार करूं शकता. म्हाजो प्रयत्न आसा फुडल्या वर्सा तो मंडप देवस्थान कमिटीचे आभार मानता की तेंच्यांनी म्हाका संद दितले ते मंडप करपाक. ते स्वता जावन पेपर्स एकठांय केल्ले आसा तेंच्यांनी, पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा तेंच्यांनी वचोन रिक्वेस्ट करून, आनी हो मंडप जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. आयज आमकां ही 9 वर्सां भरता. आयज हांगासर आमी हो दांडिया ऑल गोवा कॉम्पिटिशन करपाक, आनी हे कॉम्पिटिशन करपाक आमकां ह्या देवळाची कमिटी जी पयलू सावन 9 वर्सां पयलू सावन जे आयज पासून ती आमकां सदांच आपलो सहकार करता, आपलो सपोर्ट करता. आनी केन्नाच आमकां चुकोनासतना दुसऱ्यांक पासून दिनासतना आमकां ते दिता. हो आमकां तेंचो व्हडलो उपकार आसा आनी हांव तांकां आमच्या फोरमाच्या वतीन चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.